Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. खास करून फक्त टोनीलो वाढदिवस म्हणूनच ह्या कार्यक्रमाक हांव पर्सनली हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमाचे उक्तावण केला. गोंयांतलो आमी म्हणटा की क्रायम डिटेक्शन रेट हो वाडला, क्रायम रेट हो देंवला, बट क्रायम रेट देंवप हो फक्त पुलिसेच्या हातान ना. क्रायम डिटेक्शन रेट हो पुलिसेच्या हातान आसा. एक काळ ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे क्रायमा खातीर नोंद आसलेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, पण आतां खूब बरी गजाल आसा. आमकां खूब बरें चित्र जें आसा हें ह्या पुराय परिसरांत मेळटा. I thank our Honorable Chief Minister, who is also the Home Minister, for fulfilling people's demand of police outpost in Santa Cruz. 1991 एक प्रपोजल आसली की ही पुलीस स्टेशन बांदतले म्हणून आउटपोस्ट. 30 वर्सां जाली आयज पासून ही रियलिटी जावंक नासली. कितलेच MLA जावन गेले. This outpost land was allotted in 1989 to Goa Police, but after 32 years we can see reality. It is because of initiative of our Honorable Chief Minister. इतल्या मजगती थिवी नव्या पुलीस आउटपोस्टाची तयारी. उक्तावण शुक्रारा 18 जूनाक मुख्यमंत्री करता. थिवी किंवा कोलवाळे हांगा लोक खूब वाडत गेले पॉप्युलेशन. म्हणजे कितकेशे पटीन वाडटा आनी घरान नवीन कन्स्ट्रक्शन. त्या खातीर गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे म्हणजे तेंचे पुलीस स्टेशन केलें की तो स्टाफ जो आहा आनी एरिया वायज पॉप्युलेशन वाडयलें तेंचे पळय हेजेर कितें आसा त्या प्रमाणे ते अलॉट करता. ते थिवी मतदारसंघाचे 8 जे गांव आहा ते एरिया हांगा येतले. अस्नोड्या, थिवी, शिरसय, तिर्ना ते कामल्ले पडटा.